ही बँक आणि बँकेत कॉपरेटिव्ह सोसायटी आहे तेतूंतल्यान तुम्ही लोकांकडल्यान रेव्हेन्यू येवपा खातीर तुमचे रेव्हेन्यू चलपा खातीर फंड्स घेतात पूण ते करता आसतना तेतूंतल्यान थोडो तुमचो बेनिफीट प्रॉफीट आहा तो तुम्ही समाजा खातीर यूज करता आनी ते खरेंच एप्रिशिएबल आनी खरेंच बरें दिसता आनी कौतुक करीशें दिसता. सो अशेंच तुमचें कार्य तुम्ही चालू दवरा आणि बाकीचे कॉपरेटिव्ह सोसायटीज आहात ते जे आपल्या फिल्डान काम करतात ते डेफिनेटली बरें काम करतात म्हणून आयज तुम्ही हांगासर आसात. ऑल द बेस्ट तुमकां आनी रजिस्टराकूय रिक्वेस्ट आहा की जे आनी कोण फुडें मोटिवेट म्हणजे फुडें वचूंक सोदता म्हणजे स्वताच्या हितीर आनी स्वताच्या बळाचेर जर कितें सुरवात करप सोदता स्पेशली महिला आनी तांकां प्रमोट करपा खातीर तुमचो आदार तुमचो सपोर्ट खूब जाय आनी म्हाका दिसता तुमी तो बऱ्या पद्दतीन हँडलूय करतात. आता खूप जण कन्फ्युजन आसतलें की बाबा डेअरी सोसायटी कसली काय म्हणून. सो इन शॉर्ट सांगता खूप तेंप जालो एक वरास जालें हेचेर प्लॅनिंग जातालें आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन डिस्कसूय केलें हांव ही गोश्ट करपाक सोदता. सो तरी गो अहेड म्हणून सांगलें इमिजिएटली कित्याक जो त्याच्या फाटल्यान उद्देश आहा तो कंप्लिटली डिफरंट आहा म्हणजे सोशली इंटेन्शन आहा. जेन्ना आमच्या ऑनरेबल कॉपरेटिव्ह मिनिस्टर आहा म्हणजे आमचे श्री सुभाष शिरोडकर हांकां जेन्ना सांगलें ते इतले म्हाज्या फाटल्यान लागलेले जालेले सोसायटी रजिस्टर नाल्यार धाड स्टाफाक धाड आपूण करून घेता म्हणजे रजिस्टराकूय तेंच्यांनी नाका केला जो पर्यंत ही सोसायटी रजिस्टर कर कित्याक तांकां इंट्रस्ट खूब आसलो मिल्क प्रोडक्शनान म्हणजे डेअरी सोसायटी आनी ते म्हणटाले की आमी आनी एक दोन जाग्याचेर आमी करूंक सोदतात. तो आयज आमी ही सर्टिफिकेट दिलें की महिला जी आसा ती आमच्या मांद्रे मतदारसंघाची महिला जी आमची सिलेक्टेड महिला जी आमी काडल्या जी सोसायटी आमची रजिस्टर करपाक मेन इंटेन्शन मांद्रे मतदारसंघात जितले मिल्क प्रोडक्शन जे भायल्यान येता म्हणजे आमी कन्ज्यूम करतात कित्याक आमी बारीक मनीस आमी दूध तुम्ही घरान हाडटा पोतयेंतलें दूध हाडटात. जे शेतकरी शेत करना तांकां आमी ओपनली अनाउन्स करतले की जेंची शेतां पडी ना एक तर तुम्ही लिजार दिया 11 महिन्याचे लिजार दिया किंवा 6 महिन्याचे लिजार दिया नाजाल्यार तुम्ही करा. जे शेतकरी जर पडी ना आनी तांकां दिसता पयशे ना आनी करूं शकना आमी म्हणजे शेत करूं शकना जाल्यार आमी पयशे दितले कित्याक फक्त ग्रीन फॉडर प्रोड्यूस करपाक कित्याक डेअरी उरली गायी बसा उरले तरी ग्रीन फॉडर व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी ताका लागून ग्रीन फॉडर भायर खंयच्यान हाडून तेंचें खाण हांगासलीच शेतां जी पडी ना तेच शेतकऱ्याक सांगतले तुमी करा तुमकां आमी पयशे दिता.